आज हांवें इन्स्पेक्शन दवरलें. आतां आमचे ते प्लॅन पळय जो आशिल्लो इट इज टेकिंग शेप. म्हणजे रोड जाले सारके, त्या सायडीन आतां पार्किंगाचो एरिया तयार जाली, गार्डन जालें, सगळें जालें. तें आतां एक्च्युअली आमी इम्प्लिमेंटेशन करता ताचें. पयलीं म्हणजे आज पार्किंगाचे सगळे ते पुलीस आरटीओ बी सगळ्यांक घेवन प्लॅन तयार केल्ले आसा. ते प्लॅन तांकांय दाखयले, रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, पायलट तांकांय दाखयले कॉन्फिडन्सांगे. आनी तांणी तेय एग्री जाल्या. म्हणजे येलो ब्लॅक टॅक्सीक सेपरेट, जाल्यार प्रायवेट गाडयांक सेपरेट पे पार्किंग, आनी मोटरसायकल आनी रिक्षाक सेपरेट. तांकां सांगलां रिक्षाक आनी मोटरसायकलीक वर शेडूय कर म्हणून ब्युटिफाय करपाक. एक पॅसेंजरा खातीर एक शेड घालपाचो तांणी प्लॅना भितर दाखयल्ले आसा. तेंय जातलें. थोडी ट्री प्लांटेशन कर म्हटलां तांणी, तेंय जातलें. आमचो पयलींचो टावन प्लॅनर आशिल्लो, सिनियर टावन प्लॅनर जेम्स मॅथ्यू, ताणें म्हाका खूब हेल्प केला. ताचो हांवें आदार घेतला प्लॅनिंग करपाक. तो तुगेलो YSP आमचो राजेंद्र प्रभुदेसाय आनी PI दळवी, तांचे बरोबर RTOचे नॅक्सन बी तेय तुगेले कॉपरेट करता. तांचे अंडर एक कमिटी केल्या तांचे, आनी दे आर डिसायडींग आनी ते सजेस्ट करता ते आमी इम्प्लिमेंट करता. एक्झिट पॉयंट्स आसा, मातशी गेट घालपाची, ज्या जाग्यार कंपाऊंड वॉल मोडलेले आसा ते हांवें सांगलां आमी ते बांदून घेता. नो अनऑथरायज पब्लीक कॅन एंटर स्टेशन. आनी मेजर इश्यूज कितें आशिल्ले आयज? कितें कोण कोण आशिल्ले सर जॉयंट इन्स्पेक्शनाक? आनी कितें झाडां बीन कितें तरी वाडल्या कितें तुमचे? आमच्या एरियान आसा ती आमी ट्रीम करतात प्रत्येक वर्सा. ह्या वर्साय आमी बिफोर मॉन्सून आमी ते ट्रीम करूंक जाय.